सरपंच ही पोळ्यांची गेट आहा पळय सद्या सेन्सिटीव झोन जाला आनी तुमची हितून येता तुमी हांगचे सरपंच सो कशें आसा सिच्युएशन हांगा गेटी वयलें कालच्या परस आयज मातशें सिच्युएशन बरें आसा कित्याक काल आमी एक न्यूज पयली आनी अशेंच तुमी जे प्रेस आसा तेमी बी एक न्यूज केल्ली आनी आयज मातशें एक वेगळें सिच्युएशन जाला आयज साम टोटल बंद आसा आनी समजा कोण एमर्जन्सी आतां आमी एक केस पयली की तेजो बापूय एक्सपायर्ड जाला आनी तो ते पेपर घेवन येयला म्हणून अशी एमर्जन्सी केस पोलिसांचो एमर्जन्सी आसल्यारूच धाडटा हय आनी पोलिसांचेर बी तितलोच प्रेशर आहा तरी आसतना तांकां धाडपासून ते बाकी सगळें लॉ एंड ऑर्डर बाकी कलेक्टराक मामलेदाराक विचारून तांकां डिसिजन घेवचें पडटा आनी त्या प्रमाणे पोलिसांक तितली सिरियस आहात आयज म्हळ्यार आमकां दिसता अशेंच रावले जाल्यार एक तरेन तुमी हो पाळा गव्हर्मेंटाक अशीच तुमी हेल्प करत रावले जाल्यार हो कर्फ्यू हो आमचो जो कोरोना आसा तो आमी जाता तितले बेगीन नश्ट करपाक शकतात निशान भाऊ म्हाका दिसता मुगे लोकां कडेन सगळ्या लोकां कडेन मागणी आहा जो आज कर्फ्यू डिक्लेअर केला 25 तारीख लोकांनी प्रामाणीकपणान आपूण जावन मानपा जाय कारण पुलीस आपली ड्युटी नर्सीस डॉक्टर रिपोर्टर सगळे आपल्याली ड्युटी वेवस्थीत करत आसात आमकां फक्त मागला घरा कडेन रावपाक सो आमच्यांनी इतलेच सर्वीस दिवन देशा खातीर आमी कितें तरी करपाक शकतात सो मुगे लोकां कडेन मागणी पुलिसेक जबरदस्ती करपाक लायनाकात आज जनता कर्फ्यूचो तिसरो दीस आनी काल आमी एक हांगा पोळ्या गेटीरसून स्टोरी केल्ली की धारवाड जेन्ना एक केस डिटेक्ट जाता तेन्ना ह्या केटीचेर तितली सिरियसनेस घेवप जायना म्हणून तेन्ना तो व्हिडिओ सर्क्युलेट जातकीर सगळे लोकांनी आमकां एप्रिशिएट केलें तशेंच हांगा खबरदारी घेवप जाली आतां आमी हांगा येवन पळयलां कर्नाटकाचे सगळे व्हेहिकलां बंदी घातल्या तशेंच एसेन्शियल सर्विसीस ज्यो आसा दुदा सारक्यो भाजी दिवपाच्यो तांकां चॅक करून भितर गेले वयता सगळे जनतेन खबरदारी घेवची अशी जर तर खबरदारी घेतली जाल्यार कोरोना सारके रोगा कडेन आमी बेगीन झगडून बेगीन तो रोग काबार करपाक शकता स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर